बर्थडे सो हे आमच्याकडसून धाकटेशी गिफ्ट तुका काळी घेऊन आता आम्ही करता मम्मीचे गिफ्ट पॅक. हाड मारे तर किती सध्या माझी लिप शेड कशी हा लिप शेड कशी असा माझी खरीच बरी असा. सो हे गाईज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी असतील आणि सगळी बरी असपाक जाय. आम्ही बीन बरी असा. आयज असा 14 फेब आणि सकाळची जाल्ली असा 10:30. आयचो व्हिडिओ हांवें 10:30 असो स्टार्ट केल्लो असा. आणि 14 फेब म्हटल्यार दोन रिजनां आसा. एक तर म्हटल्यार मम्मीचो बर्थडे आणि दुसरो म्हटल्यार आयज आसा व्हॅलेंटायन डे. सो पळोवया संजय म्हाका व्हॅलेंटायन डे कितें गिफ्ट दिता तो, कारण हांगसरूच आसा तो पळया. सो लेट्स सी कितें गिफ्ट दिता तें. आनी म्हजी लिप शेड कशी आसा हें कमेंट करून सांगा. सो आयज आसा मम्मीचो बर्थडे. सो धाकटेशें सेलेब्रेशन हें आसतलेंच. आनी सद्या आमी करता गिफ्ट पॅक, कारण मम्मी घरान ना. मम्मी आसा आमच्या पोरसान, कारण ती झाडांक उदक घालपाक गेल्ली आसा. सो ताका लागून तेच निमित पळोवन आमी अशें चिंतलें की गिफ्ट जे आसा ते फटाफट पॅक करून घेवया, म्हणजे जे आमी सिक्रेट दवरला ते तिका कळचें ना. ताका लागून नाल्यार बॉम्ब पयलींच बर्थडे सेलेब्रेट करच्या पयलींच बॉम्ब फुट्टलो. आनी हांवें म्हज्या फ्रेंडाक जे वर्साच्या वर्सा हांव म्हाजो संजयाचो मम्मीचो बर्थडे आसता तेन्ना म्हाज्या एकाच फ्रेंडाक हांव ऑर्डर दिता केकीची. ताका ऑर्डर दिल्ली आसा हांवें. तें सुद्दां तिका सस्पेन्स जावंक ना की केक बीन हाडटले कट करूंक जाय चड, कारण ती मागीर म्हणटली कित्याक आपल्याक सेलेब्रेट करपाचो ना हे म्हणून. आनी सद्या गिफ्ट पॅक करप चालू आसा. आनी थँक्यू सो मच तुमकां सगळ्यांक. तुमी भरभरून इतलो म्हाज्या वॉट्सॅपार जो मोग दिला पळय भरभरून, म्हटल्यार कंटिन्युअसली खरें सांगता कंटिन्युअसली न्हय मॅसेजी म्हाका चालू आसा. रियली म्हाका अशें दिसता की इतलो मोग दिता ना तुमी, रातच्यान म्हणटा तशें म्हाका मॅसेजी चालू आसा. आनी खूब बरें दिसता खरेंच. थँक्यू सो मच. कितें तरी हांवें कमयलें आनी म्हाका इतली बरी लक्कीली म्हाका यूट्यूब फॅमिली खूब बरी गावल्या. आजून सुद्दां मॅसेजी टो करून हे पळय चालूच आसा. सो खरेंच थँक्यू सो मच. आनी वायटी स्टुडिओचेर सुद्दां हांवें म्हटलें वायटी यूट्यूबाचेर सुद्दां हांवें पोस्ट घातला, थंय सुद्दां तुमी कमेंट केले. ताका लागून खरें मना पासून थँक्यू. असोच मोग आसूं न्ही आनी अशेंच ब्लेसिंग्स आसूं न्ही. सो चला मम्मीचे गिफ्ट पॅक करून घेवया ती येवच्या पयलीं. जस्ट नाव संजय येयला, म्हटल्यार ताका हांवें गिफ्ट पेपर बीन येताना घेवन यो म्हटलेलें. सो आतां आमी करता मम्मीचे गिफ्ट पॅक. आमी सुद्दां तें पळोवंक ना एक्चुली आजून. हांवें ते दीस सांगलेलें तुमकां की ओपन करून चॅक करता, बट चॅक करूंक ना. संजय म्हाका म्हणपाक लागलो की नाका सस्पेन्सूच दवर, तिचे बरोबर आमकांय सस्पेन्स मेळटलो म्हणजे भितरल्यान कशें आसा तें. ताका लागून हांवेंनूय तें ओपन करूंक ना. ओपन मम्मीच करतली डायरेक्ट. आनी तुमकांय पळोवंक गावतलें एक्चुली हांवें तिका कितें गिफ्ट केलां तें. आनी तें गिफ्ट दिवपाच्या फाटल्यानूय एक रिजन आसा. सो तें मागीर सांगता तुमकां फुडें. सो हे पळय सद्या गिफ्ट पॅकींग चालू आसा. हेचे गिफ्ट तिच्याकून हांव एक्सायटेड आसा हे ओपन करूंक. केन्ना ओपन करता कशें म्हाका जाला. तुका सांगना केन्ना ओपन करूंक पळयता कशें. मागीर सिलेक्ट हांवें केला न्हू, ऑर्डर तुवें केला न्हू, अनबॉक्स ती करतली न्हू. सो चलो हे पॅक जाल्या उपरांत मेळटा तुमकां. सो गायज हे पळयात मम्मीचे गिफ्ट रेडी आसा. आमी पॅक करून घेतले बरे तरेन सामके. हे पळयात. आनी केक बीन आसा न्हय ती सांजचीच हांव हाडूंक वयतलें. आतां जेवणाचें पळोवया. अशें चिकनाचो बीन तसो आमी नॉन वॅज बीन कांय असो प्लॅन करूंक ना, कारण फाटल्याच दिसांनी आमी नॉन वॅज खाल्लेलें. केन्नाय फास्ट फूड हे आसतात आमगे ताका लागून. आनी फाल्यां परत शिवरात्र न्हू, सो ताका लागून चिकनाचो असो चड असो प्लॅनिंग ना, कारण मागीर फाल्यां आयतार आसलो तरी शिवरात्र आसा. सो मागीर चिकन बीन उरोवंक जायना. सगळें नॉर्मल नुस्तेंच आसा आयज आमगे.
सो अशें आसा. सो अपडेट मेळटलोच तुमकां सपोज कितें स्पेशल केलें जाल्यार. सो चला मम्मीक दाखयता मागीर तुमकां. विश बीन करया मागीर तिका. राती हांवें 12 केल्लें. राती इवन वॉट्सॅपार खूब जाणांनी राती तिका विश केल्लें म्हाजे व्ह्युअर्सांनी. सो थँक्यू तुमकां. सो चला. ओ तुमकां न्हय बड्डे गर्ल दाखयता. बड्डे गर्ल आमची गार्डनान आसा. हाय करता तुमकां. तिका सांगलें आयज रेस्ट घे, पूण इतले दीस खंय ती शेतान आसली तेका लागून तिचें गार्डन क्लीन करून गावूंक ना खंय तिका. सो आयज करता बड्डे दिसा. सगळ्यांनी विश केला तुका. थँक्यू म्हणटा. सो हांवूय मागीर परत विश करतलें ऑन कॅमेरा. ऑफ कॅमेरा केलें तिका हांवें विश राती. सो ती क्लिनींग करता. कितें सांगतलें हिका बड्डे रेस्ट कर ना कित्याक कोणी सांगलें अशें रूल आसा कितें. बर्थडे आसता तेन्ना सुशेगाद वचपाचें, पॅम्पर जावपाचें, कितें पार्लरान वचपाचें, पॅडिक्युअर बीन करपाचें. तसलें मम्मीक कांय लागना. सो तेका लागून ती क्लीन करता. म्हजी मम्मी अशे तरेन बर्थडे सेलिब्रेट करता. तुमची मम्मी बीन कशे तरेन बर्थडे सेलिब्रेट करता कमेंट करून सांगात. म्हटल्यार नॉर्मल न्हय तें. ती म्हणटा नॉर्मल बर्थडे कसो सादा सारको दीस आसा म्हणटा ती. सो ती रेस्ट घेवपी मनीस न्हू. तिका लायक ना रेस्ट बीन घेवपाक. एक्चुली कालूच ती बंद जालें शेतानसून. आनी लक्कीली बरें जालें की आयज ती शेतान वचूंक ना. नाजाल्यार म्हाकाय बीन हें जातलें आसलें की बर्थडे आसा न्ही ही शेतान गेल्या म्हूण. सो फायनली आयच्यान ती घरा आसा. सो गायज फायनली न्हय आमचो प्लॅन जालो. सगळे गाडी मातशी बंद कर. सो फायनली आमचो प्लॅन जालो. म्हटल्यार आमी सद्या नॉन वेज हाडपाक वयता, चिकन हाडपाक वयता. सो इल्लें तरी हाडून करया म्हटलें. कारण मम्मीचो बर्थडे आसा न्हय. सो म्हाकाच खंयचे खंय दिसता कितें तरी चुकलेल्या भशेन. कारण म्हाजो बर्थडे आसता न्हय तेन्ना ती पुलाव चिकन हें सगळें करता. सो चला थोडेशें चिकन घेवन येता आनी थोडेशे वेजिटेबल्स बीन जाय ते सोमतेच घेवन येतला. आनी हांव अशे तरेन रेडी जाला. हें पळयात कशें आसा कमेंट करून सांगात. कडक वदा. सो गायज आमी न्हय चिकन बीन घेतलें आनी आतां सद्या भाजी घेता. भाजी म्हटल्यार थोडे फ्रुट्स बीन घेवया म्हटलें. हें पळयात. सो घेतलें ऑलमोस्ट जालें. आतां घरा कडेन वयता आनी हांगसून लागीं आसा चड लांब ना. सो बॅग मात हाडूंक नासलें हांव. भोवान बॅग विसरलें. फ्रुट्स बीन बरी आसा. केळी कशी 100ची घेवया. पळया आई. सो हांगसर घेतले थोडेशे फ्रुट्स बीन. काळींग बीन घेतला घरा वचून बरें खावपाक जाय आतां. आनी थोडीशी भाजी घेतले. सो भायर ना इतले कडक वत आसा. सो सॉफ्ट ड्रिंक बीन घेतले आनी आतां घरा वयतले. सो चला जाली भाजी बीन घेतली आमी. ही पळयात एकदम हेवी जालें सामकें. घ्या चप्पल घालता घे. जड आहा तें. सो चला एक सॉफ्ट ड्रिंक घेवया का आसूं घेव आसूं. चल तर ऑलरेडी लेट जालो. आसूं. पावली आमी एकदाची घरा. सुशेगाद गाडी सावळे काडून लायल्या पळयात. कितें रे. चला हांगसर बरें न्हू सावळे गाडी शांत वद लागना गाडयेक. चला एकदम काळींग बीन हाडला. काळींग घेवन. सो गायज हो आसा म्हाजो आयचो लूक. आनी ही जिन्स हांवें न्हय बोडगेश्वर जात्रेक घेतली. आयज फर्स्ट टायम घातलें. ओके आसा बरी आसा तशी. हरशी म्हण 300 रुपयान कितें येता न्हू. चला ऑलरेडी बॅगा जड जाता आनी बर्थडे गर्ल मेळयता तुमकां. सो गायज ही पळयात आमची बर्थडे गर्ल. हाय करता तुमकां. विश करता तिका. विश यू हॅपी बर्थडे. थँक्यू. विश यू हॅपी बर्थडे. आतां पार्टी आमकां. पार्टी घेतली. आतां कितें केलां गे तुवें. सुंगटांचें हुमण आनी चिली. सुंगटांचें हुमण आनी चिली केल्या. म्हणजे चिकन केला दाखयता तुमकां पळयात. हांगसर चिकन करप मम्मीचें चालू आसा. ऑलमोस्ट जालें. कांदो टोमोटूच घातला तिणी फकत.
भितर सोय बीन काय ना आणि बरें दिसता ग्रेवी पळयात एकदम टेस्टी अशी. हांगसर आमी न्हय जेवपाक बसली, सगळीं जाणां जेवपाक बसलेली आसा. हांगसर मम्मी जेवता ती पळयात आणि हांगसर हांव बसला, हांगसर बसला संजय ओपन. सो आयज आमगे कितें स्पेशल आसा तें दाखयता तुमकां. आणि टायम जाल्लो आसा 2, मातशें लेटूच जेवया म्हटलें. मातसो पिक्चर सगळो मुवी पळयता आमी एक. सो ती पळयता पळयता आतां जेवया म्हटलें. चिकन ग्रेवी, सालद आणि हांगसर आसा सुंगटांचें हुमण. 2,000 years later. पळय राव म्हाका व्हिडिओ करूंक दी. सर न्हय सांजची 7 जाल्ली आसा आणि आतां हांव व्हिडिओ कंटिन्यू करता. आणि आतां वयतली आमी केक हाडपाक आणि तेच्या मागीर केक कटींग करतली आणि तेच्या मागीर संजय घरा वचपाक जाय. सो आतां फ्रेंडा कडेन वयता हांव केक हे करतलें, रिसीव करतलें आणि तेच्या उपरांत मागीर फुडलो प्लॅन. त्या म्हणसर मम्मीक सांगलें तूं रेडी बीन राव म्हणून. सो तितलें बेगिना जातलें आणि हांव मातशें रेडी जालें, वदळचो ड्रेसअप केलो म्हटल्यार मातशें फोटो बीन क्लिक करूंक घातले तेका लागून. सो चला केक कशी कितें आसा, हांवें कसली केक सांगलेली ती तुमकां दाखयता. सो चला नाही केक हाडली आमी वचून, आतां ओपन करया आणि फटाफट कट करया. चांगली तशी केक तर सेट झाली. आता मेन असं ते सस्पेन्स जे आम्ही 2-3 दीस जाले म्हाका दिसता सारखे लिपोन सिक्रेट दवरलेले ते आता रिवील करतली आणि तिका अजून खबर ना तिका अजून खबर नसले. तिचे रिएक्शन असतले कितें कित्याक घेतले ते मोठे, कितें गरज असली खर्चान खर्च करपाची अशें म्हणटले न्हू रे. बरोबर कर. सो सो हे आमच्याकडसून धाकटेशी गिफ्ट तुका. आता ओपन कर. किती असतले गे काय माहित. आता देऊ कपड्याचे असतले, आयदन असतले, किती असतले. तरी तुका किती दिसता किती आयदन बीन असतले. साडी चुडीदार बीन आमगे पयताल्या मम्मीन चुडीदार दिलो. मोबाईल किती
सांग तरी टॉनिकची बाटली टॉनिकची वाटली टॉनिकची बॉटल हे काय मोबाईल हे काय ओपन करून कळाला अगं सगळं हे स्टिकर लावलेलं आहे ते काढ मग कट कर स्टिकर अरे स्टिकर हां ओके हे का आता काढ स्लो मोबाईल आता स्मार्ट मम्मी जातो म्हणा सो गाइस असा मम्मी गिफ्ट जो मोबाईल कारण तिचो मोबाईल खूप दिसतले बंद पडटा तिका फोन केल्ले फावट स्विच ऑफ येता आणि आता मातशें कितें तरी चेंजीस जाय आसले तिचो मोबाईल न्हय धाकटो असो नोकिया आसा आणि इतलो हे जाल्लो आसा तरी पण तोच यूज करता सो तिका लागून आमी न्यू मोबाईल दिला सो आतां आमकां ती स्मार्टफोनावरसून फोन करतली सो अनएक्सपेक्टेड ठीक आहे थँक्यू तुवें चिंतलेले मोबाईल आसतलो न्हू आणि युजच करीना ना यूजच करिना न्हू तेका लागून काही युजाची गरजच ना मोबाईल तो आसा मम्मीचो मोबाईल न्यू फ्रेश आमचे कडसून दिता न्यू मोबाईल स्मार्ट मम्मी कितें म्हणटा कसा मोबाईल आता हॅलो म्हणूया चालूच ना न्यायला किती आता यूज कर सो गाईज अशा तरेन मम्मीचो धाकटोसो बर्थडे सेलिब्रेट केल्लो आसा आमी बऱ्या तरेन धाकटोसो आमचे आमी सो चला आयचो व्हिडिओ बीन हांगसूच एंड करता आतां मोबाईल सगळो सेटींग बीन तिका करून दिवंक जाय सो तें करता आनी आतां संजय सुद्दां घरा वयतलो आनी फाल्यां आसा महाशिवरात्री सो चला तर बाय व्हिडिओ आवडलो असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करून विसरू नका परत एकदा मला एका नवीन व्हिडिओ त्यामुळे देव बरें करून आणि मम्मीन भरपूरशे विश करा भरपूरशी ब्लेसिंग्स दिया आणि जे तुमकां थँक्यू म्हणटा जितल्यान मम्मीन जितल्यांनी हे केला विश केला तांकां खरेंच मनापासून थँक्यू बाय बाय थँक्यू म्हण व्हडल्यान थँक्यू